सुखा दुखा दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळना संतोषान सम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हसयता आमचेर तुवें वतल्या सदेल्या पासून अर्गा भेटयता दिनवाशी काळसा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आयचे आजीक फाल्यांचे फाल्यांक क्रिस्त थंय मोगाळ भावण आनी भयणीनो आयची देवस्तुती आम्हा सर्वांक देवाचेर संपूर्ण बरो वचून दिसपट्ट्या जिवितांत लेखा व्हरतो हुस्को करिनासता देवाक मात्र लालेवंक आपोवणी दिता. संवसारांत आमी जियेता तरी हांगा आमचें बिडा शाश्वत न्हय देखून फाल्यां कितें पूण जावन दवरचें म्हणून चिंता करिनासता हर एक दिसाचें जिवीत मोगान स्विकार करून एकामेकाच्या सेवेन आनी देवाचे कुशे प्रमाणे जियोवंक जेजू आमकां उलो दिता. रचलोलो देव सदांच आमकां पोसता म्हणलें आमकां कळीत आसा. देखून आमचें जिवीत देवाक समर्पून दिवया आनी ताचेर संपूर्ण बावार्थ दवरून लेखा व्हरते कंतिविने जियोंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. आमी अस्कत देवाचेर संपूर्ण बरोसो दवरिनासतना खंत बेजारायन कितें न्हेसचें कितें जेवचें कितें करचें अशें चिंतूनच आमची इराराय आमी वाडयल्या देखून पातकांचे बॉक्सेन मागया आनी हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमची काळजां आयतीं करया. हांव पत्की सरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे अवसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान अनुसरून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. उमचो अपराध उमचो अपराध उमचो बडो अपराध ह्या पासून घेवन सदां संवकार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकळूत कर सोमिया काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोमिया काकळूत कर सोमिया काकळूत कर. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागेवन नित्य ओंकार मरयेचे विनवणेन हे जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. जेहोयादाच्या मरणा उपरांत जुदाच्या फुडाऱ्यांनी येवन राया मुखार सरपटून ताका नामान केलें. उपरांत रायान तांचें उतार आयकलें. तांणी सर्वेस्पराचें आपल्या पुर्वजाच्या देवाचें मंदीर सांडलें आनी ते पुजे कांब्याची आनी मुर्तेची पुजा करूंक लागले.
तांच्या ह्या अपराधाक लागून सर्वेस्पराचो क्रोध जुदाचेर आनी जेरुसलेमाचेर आयलो. तरी तांकां सर्वेस्पराची पाटी हाडचे खातीर ताणें तांचे मदें प्रावाद्यांक धाडले. तांणी तांचो अपराध दाखोवन दिलो, पूण ते तांचे उतार आयकले ना. तेन्ना याजक जेहोयादाच्या पुताक झेकारियाचेर देवाचो ओतमो आयलो. तो लोकां मुखार उबो रावलो आनी ताणें म्हळें, देव अशें सांगता, तुमी सर्वेस्पराचे आदेश कित्याक पाळिनात? ह्या वरवीं तुमकां कांयच बरेंपण जावचें ना. तुमी सर्वेस्पराक सांडला देखून तोय तुमकां सांडतलो. पूण तांणी ताचे विरोध गुटमोळ केलो आनी रायाच्या आदेशा प्रमाणे ताका सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत फातरावन चिवच मारलो. अशें जोवाश आपणाक झेकारियाच्या बापाय जेहोयादान केलो उपकार विसारलो आनी ताणें ताच्या पुताक जिवेशी मारलो. तो मरतना ताणें म्हळें, सर्वेस्पोर हें पळेव आनी फारीकपण घेव. 1 वरा सोमतास आरामगारांचे फौजेन जोहोशा विरोध झूज केलें. ते जुदान आनी जेरुसलेमांत पावले आनी तांणी लोकांच्या फुडाऱ्यांक जिवशी मारले आनी तांचे कडचे लुटलेले ते सगळे दामास्कराच्या रायाक धाडून दिले. आरामगाराची फौज थोड्या सैनिकां सवें आयिल्ली, पूण सर्वेस्परान एक व्हड फौज तांच्या हातांत घाली, कित्याक इस्रायेलींनी सर्वेस्पराक आपल्या पुर्वजांच्या देवाक सांडलो. अशें जोवाशाक फावो ती शिक्षा मेळ्ळी. आरामगारांनी कठीण पिडेन वळवळतल्या ताका सोडून गेल्या उपरांत ताच्या सेवकांनी ताचे विरोध गुटमोळ केलो, कित्याक ताणें याजक जेहोयादाच्या पुताक जिवशी मारलो. तांणी ताका ताच्याच हांतुळणार जिवशी मारलो. ताका दाविदाच्या शारांत निकेपिलो, पूण रायाच्या समाधींनी ताका निकेपिलो ना. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. हांवें वेंचून काडलेल्या सवें हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें शपथ दिलां. तुजी संत सासनाक स्थापीत करतलो. सदांच सर्वदा बाळता तसलें सिंहासन तुका दितलो. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. सदां काळ म्हजें बळेपण हांव दाखयतलो. म्हज्या सोल्ल्यान ताका विश्वासी रावतलो. ताची संत सदां काळ हांव सांबाळतलो. ताचें सिंहासन मळब आसासर उरतलें. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. ताची संत जर म्हज्या धर्मशास्त्राची बेपार वाकर म्हजे कायदे मस्तीत, म्हजी विधी नियमां सांडून म्हजे उपादेश मोडटीत, हांव तांच्या गुन्यांवांक तोणको घेवन शिक्षा लायतलो. तांच्या पातकांक लागून तांकां जेरबान मारतलो. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. तरी पूण म्हजो विश्वासी मोग तांचे वयलो हांव पाटी काडचो ना. म्हज्या उतराक केदींच सुखचो ना. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. Alleluia gavya somya kasiya tacha buvit nava kogli kusarya. Alleluia gavya somya kasiya tacha buvit nava kogli kusarya. कितलो वर्तो ग्रेस्त जेजू क्रिस्त जावन आसलो, तरी तो दुर्बळ आसलो, कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां ग्रेस्त करच्या. Alleluia gavya somya kasiya tacha buvit nava kogli kusarya. Alleluia gavya somya kasiya tacha buvit nava kogli kusarya. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, कोणाकच दोग दणयांची साखरी करूंक साध्य ना, कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो.
वा तो पयल्याक लोबदतलो आनी दुसऱ्याची बेपारवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी दुडवाची साखरे करूंक जायना. देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगोरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. खाना प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. पळया अंतराळाची सुकणी, ती ओंपिनात, लुविनात आनी तुप्यांनी पुंजायनात, तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करन आपलें आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडोंक सकत आनी न्हेसना विशान तुमी कित्याक खंत करची. शेतांतलीं तीं कांट्या फुलां कशीं वाडटात पळया. तीं गळनात वा वळिनात, तरी पूण हांव तुमकां सांगतां, सालमांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एक फुला सारको न्हेसल्लो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नींत लासतात त्या शेतांतलें तण सयत जर देव हे परी न्हेसयता, तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना. उण्या भावार्थाच्यानो, देखून कितें खावचें आनी कितें पियेवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें अणभवार्थ्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर्व वस्तूय तुमकां तो दितलो. फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची खंत फाल्यांक, आयची खंत आजीक पुरो. देवाचें उतर है. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलांत 2 भाग आसात. पयलो भाग जावन आसा तुमी दोगांची सेवा करूंक जायना, देवाची आनी दुडवाची. आनी दुसरो भाग जावन आसा खंत करिनाकात म्हणून. हाच्या मदें बरें कनेक्शन आसा ह्या दोनी भागां मदें. कोण दुडवाच्या विशयांत दुडवाची सेवा करता तो खंत करता. बंगार कितलें करचें, फाल्यां सोर येतीत जाल्यार तें कालें करचें हांवें, खंयच्या लोकारान दवरचें, ताका कितलो इंट्रस्ट, हे सगळें खंत. दुडू आसल्यारय तशेंच खंय खर्च करचो, खंयची गाडी हाडची, कितें करचें, खंयचें वस्तू हाडचें, खंयच्या ब्रँडाचें हाडचें, फाल्यां कालें न्हेसचें, खंयच्या फंक्शनाक खंयचे शू घालचे, हे सगळें खंत आसता. पूण तेंच दुबळ्या मनशा कडेन विचारा, ताका वस्तू आसल्यार पुरो, कूड दंपल्यार पुरो. मोगाच्या भाव भयणीनो, अशें दुडवाची सेवा करतल्यांक दुडवाची खंत आसता. कशें पुंजावचें, कशें आनीक चड उत्पन्न करचें. आनी अशें आमी आमचीच भलायकी बेगाडून पयशे आसले पुरा आस्पत्रे घाल्ले आसात. त्या देखून सगळें आसोवन म्हाका मोतीक समाधान ना तर, सगळें आसोवन म्हाका संतोश ना तर, सगळें आसोवन हांव देवा सांगाता सस्नीक जिवीत जोडूंक पावना तर म्हाका कितें फायदो. त्या देखून जेजून सांगचें, सदां पयलें सर्गीचें राज आनी बाकी ह्यो सर्व वस्तूय तुमकां तो दितलो. फाल्यांचें कित्याक तुमी चिंता करतात. फाल्यांची खंत फाल्यांक, आयची खंत आजीक पुरो म्हणून थंयसर सांगता. आतां खंत करतना कितें जाता, खंत करतना आमच्या मोतीची सकत उणी जाता. कित्याक म्हळ्यार एक चिंतप बाकीच्या चिंतपांक भायर येवंक सोडिना. ते थंयच धर्ण काण घेता आनी तीच इरा राय म्हाका दोस्तेत आसता. अशें म्हज्या मोतींत समाधान नातले वरवीं हांव कितें करता, म्हजें तें आसलें ती विरा राय म्हज्या भुरग्यांचेर, म्हज्या कुटुंबाचेर, म्हज्या बायलेचेर, म्हज्या न्हवऱ्याचेर काडटा. तें एक चिंतप मात्र. त्या देखून समाधान आसोवंक हांवें सदांच देव म्हाका पोसता. पॉझिटीव चिंतप हाडी जाय. आनी ह्या संवसारांत
ते दाखोवच्या पासत जेजू 2 दाखले दिता अपुरबायाचे दाखले. एक दाखलो हांगासर सुकण्याचो, सुकणी पुंजायनात, ती लुवनात, ती ओंपिनात, तरी ती वाव उरतात. आयच्या दिसाच्या आपणाच्या दिसपडत्या ग्रासा पासत सकाळी एकगी उठोन ती किडी सोदून गी तांचो दिसपडतो ग्रास सोदून वेतात, वावुरतात आणि सांजेर येवन आपणाचो विशय घेतात. तशेंच दुसरो बाग थंयसर दिला फुलां, रानाची फुलां. ती पावसान तांकां उदक मेळटा, बरें फुलतात, फुलां दितात, आपले फ्रॅग्रन्स संतोश वाडयतात संवसारांत. आमी पुरा गार्डन पळोवंक, बरे बरे जागे पळोवंक वेता आसतना आमी पळयता थंयसर आर्टिफिशली केल्ली झाडां सयत आमकां संतोश दितात. तर आमी आमच्या जिवितांत खंत बेजाराय करन कोणाचो संतोष वाडयल्लो आसा गे? आनी जेजू त्या देखून म्हणटा, तुमी खंत बेजाराय करन कितें नेसचें कितें पांगोरचें म्हणून चिंतून तुमचें आवक वाडयल्लें आसा गे? ना तर कित्याक करचें? खंत करन चिंतून बसोन करगोन करगोन जियोच्या बदलाक आयचो दीस देवा सांगाता आनी एकामेकाच्या मोगांत बऱ्या तरान जिये म्हणून जेजून सांगचें. तुज्या जिवितांत गरजेचें कितें ताका महत्व दी. गरजेचें जावन आसा देवाचें राज. देवाचें राज मात्र म्हाका संतोष हाडटा. देवाचें राज मात्र म्हाका सस्नीक जिविताचो बरवसो दिता. देवाचें राज्य मात्र म्हाका सदांच बरें करूंक, देवा बरी सस्नीक जावंक, देवा बरी दयाळ जावंक, देवा बरी कृपेवंत जावंक, देवा बरी भाग्यवंत जावंक प्रेरण दिता, आदार दिता आनी संतोष दिता. त्या देखून आज आमी उद्गार किर्तनाच्या उपरांत वांजेलाचे उद्गार बसल्यार आमकां कळटा कितलो वर्तो ग्रेस्त जेजू जावन आसुल्लो म्हणून. तरी तो दुर्बळ जालो. कित्याक? ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां समेस्तांक ग्रेस्त करच्याक, सस्नीक जिविताचें ग्रेस्तकाय दिवच्याक तो खालतो जालो, दुर्बळ जालो, आमचे मदें जियेलो. ताची देख घेवन आमी दिसान दीस ह्या संवसारांत खालती जावंक. पयशे आसल्यार प्रॉब्लेम ना, दुडू आसल्यार प्रॉब्लेम ना, भांगर आसल्यार प्रॉब्लेम ना. तें पुंजावन दवर न्हू. खालचे आमी वांजेल वाचल्यार खंय तुमी पुंजायतात थंय तुमची मोत आसतली, थंय तुमचें काळीज आसतलें म्हणून जेजू सांगता. त्या देखून आमची खंत बेजाराय आमी कित्याक वाडोवची? आमची विराराय आनी डिस्ट्रॅक्शन म्हणटा कित्याक वाडोवचें? जर आमी 1000 कामांनी वांटेली जाता तर आमकां डिस्ट्रॅक्शन आसताच. तें जावंक ना, हें जावंक ना. त्या बदलाक आमची जबाबदारी बऱ्या तरान करन आमी दिसान दीस खालती जावंक आनी देवाच्या राज्यांत भितर रिगोवंक जेजू आमकां आपयता. तर आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत सदांच देवाचेरच होंदवून जियोवंक आनी देव म्हाका पोसतलो, राखतलो म्हणल्यार बरवशान जियोवंक जाय आसचें बोळ आनी कृपा आमी मागया. Tălăuce obsităm bapa, Muram ce arpităm tuca, Muram ce metretăm tuca, Cangi bapa, Vainul lui tuca betuiso, Saksam chakastavav raso Gidu mogam chakal zaso Kangi bapa
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्यातले बलिदान आपल्या मनातली महिमे आमच्या पुरुषाच्या जावा सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान अवकार मयेतान जल्म घेताना तिचें अवकारपण विबाडूंक ना, पण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणे घेतलेल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पथकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयस्यामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवंत अवकार मरयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कणवळाय आमी वाखाणता. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सर काळे मनशांतय कितली आपारमीत तुजी दयाळाय. तुजे लानवीक साकरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखाणता सरगार. तांचे विनवणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नाव येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावरतसो गोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी रमता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
आख्या प्रितमेचे विसरले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो सदरोवन मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन तंत्रल्या समेस्तांक तुजें पद जोडीत मुखामोड पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगाती, भगवान तुजो पती, भगवान धर्मदूत आनी सर्व तुका बऱ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमांक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमी दिसान दीस देवाचे रेस भावार्थ दवरून जियोवच्याक कृपा मागून जेजून शिकयलेले मागणे आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां दाळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेंतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर कंत बाजारांतली आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय सोम्या पूण तुजे पोय सभेच्या बोवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माया मोगोसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे भाग म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. कणवळ्या बापा बागेवंत ओंकार मरयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान ददोशें केल्याय देखून आमी संतोश बरेच जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. ते सावकार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फोव जाल्ल्या सोडूनदाराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोडक. कार्मेल सायबिणीचें नोवेन. ये भगिवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखाणटाव. आपणाक चारांद दसी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान तशें एकल्याच पुताची आवय सावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय सावन दिली. कार्मेल गुडव्यार मुठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरज्याक त्या वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां सुवादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे पोरी बोळे माये कतनांतल्या अंकवारी कार्मेलीतांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार द्रड पातयेनेन आनी तीर बरवशां तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मरिफा जेजू मुखार दवरता. उगडास कर ये भोव दयाळी अंकवारी मरये तुज्या आसऱ्याक दावरलो तुजो आदार मागलो तुजी मध्यस्थी सुदलो कोण कुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेच आयकूंक ना. हे पाथयेनी देर खाण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातक्यांनी कंतीस तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजी कापळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुम तुजे सांगाता स्त्र्याम तूं सदैव आनी सदैव फॉर जुगुशीचे जेजू. भगिनी मरिये देवाचे माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा वाचत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुम तुजे सांगाता स्त्र्याम तूं सदैव आनी सदैव फॉर तुजे कुशीचे जेजू. भगिनी मरिये देवाचे माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा वाचत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुम तुजे सांगाता स्त्र्याम तूं सदैव आनी सदैव फॉर तुजे कुशीचे जेजू. भगिनी मरिये देवाचे माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा वाचत विनंती कर. अर्घ प्रार्थन. ये भगिवंती मरिये कार्मेल राणये आमच्या आवयतूं सावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर उपकारा अर्घ दिता. व्हडा पातयेनी तुजी बेंतीन गेल्ल्या सर्वां कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्यान देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुतवा विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. नमो नमो मुली मोगळ आमचे शिकाई मान तुका ओगलाप तुका हसून गायता तुका माय आम्हा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्यांची आयक तूं मागणी आमची दीस घालता कुर्दीची
नमो नमो मुरली मोगाळांची शेकाई मान तुका ओगळाप तुका हरसून गायता तुका मोगाळ पुता सोवे आमकां मर्या आशिर्वाद दीव आमकां बेगीन गरजेचें करूया आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.